उटा आंदोलनाक शहीद जाल्ल्या मंगेश गांवकार आणि दिलीप काटू वेळीप ह्या हुतात्म्यांची याद म्हूण 25 मायाक गोंय सरकारान प्रेरणा दीस मनोवपाचो थारायला। अनुसूचित जमाती मदल्या तरणाट्यांनी ह्या हुतात्म्यांच्या बलिदाना पासून देख घेवची म्हूण ही कार्यावळ आयोजित केल्या। ही कार्यावळ 25 मायाक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सकाळच्या 10:30 वरांचेर जातली अशी माहिती कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। ह्या कार्यावळी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि हेर मानेसय हजर आसतले। आर्डिक्स गो ब्युरो। लेट श्री मंगेश गांवकर आणि लेट श्री दिलीप काटू वेळीप हे दोन्ही जे शहीद जाल्ले आज 25 मे जो आसा तो प्रेरणा दिन म्हणून पाळचो अशें सरकारान 2013 घोशीत केल्लें आशिल्लें। ताजे पयलो 2013 हो एक संकल्प दिन ह्या नांवान आमी वळखताले, पूण ह्याच वर्सा गोंय सरकारान ताजेर तो संकल्प दिन तें नांव चेंज करून बदल घडून प्रेरणा दिन म्हणून आमी घेतिल्लो आसा। आणि हो प्रेरणा दिन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या आवारांत सभागृहांत सकाळचे 10:30 वरांचेर जावपाचो आसा। एकूच मुख्य उद्देश हो प्रेरणा दिन मनोवपाचो किंवा प्रेरणा दिन पाळपाचो की ह्या दोन ट्रायबल युथ्सांची जी इतिहास जो आसा तो ह्या अनुसूचित जमातीच्या भुरग्यां मुखार येवचो, तांचे कडल्यान तांचे इन्स्पिरेशन घेवचें, प्रेरणा घेवचें, जाणीन करून ह्या समाजा खातीर बलिदान दिल्लें हें खुबशे आजच्या तरुणाक आमकां खबर ना, आनी म्हणूनच हो असो तरेचो एक दीस पाळपाचो गोंय सरकारान थारायलेलो आसा। शैक्षणीक क्षेत्रांत कशे तरेचे बूस्ट दिवचे त्या तरेन गोंय सरकारान वेगळे वेगळे एवॉर्ड दवरलेले आसात, प्रज्ञावंत पुरस्कार दवरलेले आसात आनी हेंची जाणविकाय ह्या सगळ्या समाजाक जावची ह्या उद्देशान हो प्रेरणा दिन आज पाळपाचो गोंय सरकारान थारायल्लो आसा। त्या प्रेरणा दिनाक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भोवमानी श्री मनोहरबाब पर्रीकर हे उपस्थित आसतले। त्याच बरोबर समाज कल्याण खात्याचे मंत्री श्री पांडुरंगबाब मडकयकार हे उपस्थित आसतले अलॉंग विथ मी। पूण हो एक दीस पाळपाचो प्रोग्राम जो आसा तो एक थंय कल्चरल कार्यक्रम बीन कांय जावपा ना, फक्त तांकां एक श्रद्धांजली, तांकां एक आदरांजली आनी त्याच बरोबर साबार येवजणेचो थंय एक जातलो आनी तातूंत थोड्यो काही सुचोवण्यो घेवपाचो आमी एक सेशन दवरलेलें आसात आनी असो ह्या कार्यक्रमाचो एक रूपरेषा आसतली। 2011 जी घटना घडली बाळ्ळी, उठाचो अध्यक्ष नात्यान आमी अनेक आंदोलनां केल्लीं, पण हें एक ऐतिहासीक आंदोलन आसलें आनी मंगेश आनी दिलीप जेंचें बलिदान जालें तातूंतल्यान प्रेरणा मेळची, युवकांक मेळची, समज ट्रायबल भावांक मेळची। पयलो आझाद मैदानाचेर जे आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्थान आसा पणजे हांगा पयलो प्रेरणा दिन जालो तो 2012 आनी राजीव कला मंदिरांत जो जावपी आसा 2017चो हो 6वो आसा। आमी सगळ्यांना गोंयच्या केवळ ट्रायबल भावांकच न्ही, जे कमकुवत घटक आसात, ओबीसी आसात, अन्य आसात, हेणें सुद्दां ह्या आमच्या कार्यक्रमाक साक्षीदार जावपाक कांयच अडचण ना। तुमी येवचें आनी मोठ्या जास्त करून आमचे युवक आसात जे आज अनेक तरेचे फायदे घेतात आनी मुद्दाम ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे, कारण मंगेश हो युवक आसलो, दिलीप हो युवक आसलो।